या एक म्हयन्याक तुमका खरें सांगू अवीक फोनार फोन येता आणि अचानक कॉल फोन उखललो हांवें रातचो न्हू कोणाचो वायटा बऱ्याक कोणी फोन मारला सांगूय ना न्हू फोन मारलो एक बायल उलयता यांग आं तूं ती सांगता कितें तुमी खंय येयात खंय आतां रातची 3:30 तुमी खंय येयात खंय तेजी खंय व्हिडिओ काडात खंय तेजे सासूची आनी सासूबाईची. सो हे गायज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशे आसात तुमी? आय होप कितें म्हणो कासोंग येता सारकें. सो गायज तुमी खबर आसा तुमकां खबर आसा फर्स्ट ऑफ ऑल तुमी कशी आहात सगळीं जाणां आनी देवाच्या कृपेन सगळीं बरी आहा म्हणून मागता न्हू. आयचो टॉपिक तुमकां सांगू कितलो तेंप जालो हांव वेट करतालो तुमकां सांगपाक सांगू की नाका ऑड दिसता सांगपाकूय खंयच्या खंय दिसता बट आतां तुमी आमची फॅमिली आमी सांगीत जाल्यार एटलिस्ट म्हाजी मॅसेज थंय तरी पावतली न्हू. हय कितें जालें सांगू आं. सो गायज जालें कितें जाणाय ह्या दिसांनी न्हू एक नेवेत कितें तरी चालू आहा. या एक म्हयन्याक तुमकां खरें सांगू अवीक फोनार फोन येता दिसाक एक 3-4 फोन येता दुसऱ्या दुसऱ्या नंबरा वयल्यान की आपणाची सासू त्रास करता, आपणाची सून त्रास करता, आपणाची नणन त्रास करता, आपणाचो देव त्रास करता. कितें म्हणून सांगू तुमकां गायज तुमकां खबर आसा म्हाजी फॅन बेज जाल्लेली आसा. हांव इतली म्हणिना पण आसा देवाच्या कृपेन. तशीच फेसबुकार आसा, युट्यूबार आसा, इंस्टाग्रामार आसा. ओके आनी तुमी खूब सपोर्ट दिल्लो आसा आनी आयज काल तुमकां खबर आसा कोणाक रिप्लाय करिना जाल्यार म्हणटा एटिट्यूड आसा, कोणा कडेन उलयना जाल्यार म्हणटात एटिट्यूड आसा, कोणा कडेन कोणाक समज जाप करिना बरे भाशेन रिप्लाय दिना जाल्यार लोक म्हणटा हांकां बरो घमंड आहा आनी तर रिप्लाय केले जाल्यार अशें. हांवें तुमकां खरें सांगता म्हाजे आतां इतले सबस्क्रायबर आसा थ्रू आउट यूट्यूब हांवें म्हाका दिसता एटलिस्ट एक 2-3 हजार लोकांक नंबर दिला म्हाजो पर्सनल नंबर हा म्हाजो आनी कॉन्वर्जेशनानूय आसा. आनी लोक कितें करतात जाणां दुरुपयोग करतात नंबराचे. कशें करतात काडटात नंबर तेका काडून दिलो. तुमकां खरें सांगता काल रातचें हांव व्हिडिओ एडिटींग करतालो रातचो तुमकां सांगता अर्ली इन द मॉर्निंग 3:30 हें न्हिदलेलें टीव्ही चालू आसा हेडफोन घातले हांवें बागतुले आनी हांव एका वाटेन व्हिडिओ एडिटींगूय करता थंबनेल करता एडिटींग करता आनी अचानक कॉल फोन उखललो हांवें रातचो न्हू कोणाचो वायटा बऱ्याक कोणी फोन मारला सांगूय ना न्हू फोन मारलो एक बायल उलयता यांग आं अरावंड आसतली 35-40 इयर्स ओल्ड यांग. हॅलो बाबा अवी. हांवें म्हटलें हाय हाव आर यू. बरे भशेन कॉन्वर्जेशन जालें. मागीर म्हाका सांगता आपणाची खंय म्हाका सासू त्रास करता खंय आनी सासूबाय त्रास करता खंय. क्रिस्तांव बायल ओके साऊथ गोवाची आपणाक खंय आपणाच्या घोवाची आवय आनी बापूय खंय त्रास करतात खंय. अरे हांव शॉक. आनी येयात आनी तुमी मातशे व्हिडिओ काडात खंय. कॉमन सेन्स. तुमी खंय येयात तुमी खंय आतां येताले आतां येयात खंय. म्हणजे तिका खंय ती त्या टायमार त्रास करताली तेजी सासू ओके त्रास करताली आनी 3:30 जाल्लेली त्या टायमार इतलो वगत ती बाबडी तेका त्रास करी फोन मारला म्हाका म्हाजो नंबर खंय तेका कोणी दिला त्या मनशा कडेन हांव उलयलो कोणी म्हाजो नंबर दिला तेका हांवें बरो तापयलो की म्हाजो नंबर कित्याक शेअर केला काय म्हणून हांगा ओके. सो ती सांगता कितें तुमी खंय येयात खंय आतां रातची 3:30 तुमी खंय येयात खंय तेजी खंय व्हिडिओ काडात खंय तेजे सासूची आनी सासूबाईची आनी खंय युट्यूबार घाला खंय. वॉट नॉनसेन्स इज दीस. आं अरे तुमकां तुजी सासू आनी सासूबाई तुका त्रास करता पयलीं घोवा कडेन उलय. घोव तुजो आयकाना गो टू द नियरेस्ट पोलीस स्टेशन फायल FIR. सारकें न्हू. सारकें. तुमी कितें हांवें कालच्या येदी ही व्हिडिओ घातलेली हांवें 3 मिनटाची एक शॉर्ट व्हिडिओ घातलेली तेतून सांगलेलें की चेडवांक फ्रिडम आहा तांकां केन्ना दुरुपयोग हें घालूं नाका तें घालूं नाका हांगा वचूं नाका तें करूं नाका अशें करूं नाका तेतून हें करूं नाका म्हणून सांगलेलें. जाल्यार तुमी वेल एज्युकेटेड तुमकां खबर ना नियरेस्ट पुलीस स्टेशनार वचा कंप्लेंट फायल करा कितें आहा तें लिगली प्रोसेस करा न्हू. हांव येवन थंय व्हिडिओ काडून कितें म्हणून करूं. म्हाजी व्हिडिओ काडून कितें प्रॉब्लम सॉल्व जातलो घरांतलो प्रॉब्लम वयल्यान डबल जातलो. हांव येयलो थंय व्हिडिओ काडली तुज्या सासूबायची तुजी व्हिडिओ घातली 4 चौगांक मदीं बेश्टे तोंडाक तोंड 4 चौगां मदीं बेश्टी घाण त्या फॅमिलीची आनी तितून प्रॉब्लमां सॉल्व जातली प्रॉब्लम आनी वाडटली म्हणटले तुवें घरांतली गजाल आख्ख्या संवसाराक सांगली म्हणटले. असले कित्याक नाकाले. ते दीस आनी एकल्यान कॉल मारला म्हाका ओके ते दीस कॉल मारला एकल्यान अंकिताक तुमकां खबर आसा हांगा हे टॅनंट म्हणून ओके भायर आसता तो
हांगासर बरे भशेन आमच्या वांगडा बिहेव केला, बरे भशेन येयला मेळ्ळा आमकां. आनी म्हाका फोन मारला आनी म्हणलो बाबा म्हणलो डू यू हॅव अ रेंटेड रूम. हांवें म्हटलें तुका आहा जाल्यार फोन मारून सांगता. शुअर ना. अंकिताक फोन मारलो ना, हांगासर ना. ना जाल्यार हांवें ताका एक मॅसेज घातली बाबा नो रूम्स रूम ना आनी हांव मातसो बिजी आहा कामांनी. जाल्यार आतां 2-3 म्हयने जाले ओके हे गजाली रूम ना. जाल्यार त्या मनशान म्हाका कॉल मारला रातचो दनपारचो कॉल मारला ज्या टायमार हांव न्हिदता म्हाजें स्लिपींग टायम. हांवें फोन कट केलो. ओके फोन कट केलो, परत एकदां कॉल मारलो, फोन कट केलो हांवें परत. झेमेन न्हू हांव, म्हाका झेम नाका, हांव कितें मनीस न्हू जानवर हांव. त्या नंबरा वयलो फोन कट करता म्हणून दुसरो फोन घेतला आनी त्या नंबरा वयल्यान फोन मारला. म्हणजे की आमी हे स्पेसिफीक एकाच मनशाक फोन कट करता आनी कोणाचो फोन येत जाल्यार आमी उखलता, तशें तेजें थिंकींग. आनी तेणी दुसऱ्या नंबरा वयल्यान फोन मारलो. म्हाजी जॅम कंप्लीट जाली, हांवें फोन उखल्लो आनी मागीर ताका बरी दिली धरून. कितें करताय काय म्हणून तूं दुसरो नंबर घेवन म्हाका फोन मारता, कितें हांव कितें मॅड ह्यो तुजो एक नंबर फोन उखली ना, हांव खंय तरी बिजी आहा न्हू. तूं दुसऱ्या नंबरा वयल्यान म्हाका फोन मारून त्रास करता, म्हणजे इरिटेट करता, म्हाजी झॅम पिड्यार करता. नाका आसलें कॉन्वर्जेशनाक, तुका ऑलरेडी मॅसेज आहा थंय रूम इज नॉट अवेलेबल म्हणून, तूं कित्याक बेश्टो इरिटेट करता. असले तुमकां खरें सांगू म्हाज्या लायफान सारखे खूब सॅम्पलां आहा, खूब सारकी. पूण मेन थिंग वायट लोक ना, कोण अशें वायट म्हणिना, पण एटलीस्ट आमची म्हणून एक प्रायवसी आसा, आमची म्हणून एक पर्सनल लायफ आसा. आमी युट्यूबार बाबा वी आर व्हेरी स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स. आमी धाकटुले व्हिडिओज करता, फनी व्हिडिओज करता, मस्ती करता, रियलिटी करता, फूड हे करता, आनी कितें ट्रॅव्हल करता. यार नाका जाल्ले घरांतल्यो झगड्यो थोडी सॉल्व करतली आमी. मेन थिंग गायज कितें आहा ह्या दिसांनी न्हू खूब आमकां अशेंच कॉल येता की पर्सनल मॅटराक लागून, घरांतल्या मॅटराक लागून, की तुमी ह्यात व्हिडिओ काडात, कोण सांगता आपणाचो जागो तेंच्यांनी घेतलो हेंच्यांनी घेतलो करून. सारकें न्हय. एक आनी बायल तुमकां खरें सांगता, एक बायल हिंदू ती बायल ओके यंग गुड लुकींग यंग नो किड्स नथींग, घो त्रास करता खंय, घो भायर आसता UK, घो त्रास करता. म्हाका सांगता आपणाक खंय घो त्रास करता, आपणाक खंय मातसो खंय व्हर आनी आपणाच्या आवयगेर सोड, आवयलें घर तेंचे सावंतवाडी खंय ओके. आनी हांवें तेज्या घोवाक नंबर दिल्लो, घोवान काडलो आनी बायलेक दिलो, बायल फोन मारता म्हाका हे करता. अरे हांव तूं बायल मनीस, तुका हांव म्हाज्या गाडयेर घेवन हांव तुका थंय वचो, लोक म्हाका कितें म्हणटले, लोक तुका कितें, म्हाजें सोड हांव एक दादलो मनीस, हांव एक चेडो मनीस, म्हाजें सोड तुका कितें म्हणटले. लोक म्हणटले तूं अनोख्या दादल्या वांगडा वचोन बायल्या एका भुरग्या वांगडा गाडयेर बसोन तूं खंय वयता, लोक तुका म्हणटले तूं लोकां वांगडा वचोन न्हिदता, कितें कितें म्हणटले. अरे असली असली मेंटॅलिटी कितें कांयच कळना म्हाका. आय हॅव कितें म्हणूं सांग पळय. सो मेन थिंग कितें गायज आहा ना, आमी हेल्प करता असल्या मनशाक जेका दिसाना, तेजे कडेन काय जायना, सारकें न्हय, कोण सीक आसा. ऑफकोर्स म्हाका तर तूं कोण एकलो मोटरसायकल घेवन येतलो बरो सारको हट्टो कट्टो आनी म्हाका सांगतलो आपूण हेल्प कर आपणाक म्हणून, आय विल नॉट डू दॅट. हांव कसल्या मनशाक पळयता हेल्प करता. आमचे डिसेबिलिटीज फॅमिलीज आसा, कोणाक बाबड्याक चलोंक जायना, कोणाक बाबड्याक दोळ्यांनी दिसना, कोणाक बाबड्याक आनीक कितें प्रॉब्लम आसा, कोण बाबडो जाणटो आसा तेका बाबड्याक चलपाक उठपाक बसपाक जायना, आमी तसल्या मनशाक हेल्प करता. कोण बाबा आमचे असले यंग यूथ, आमचे असले जाणटे यंग हे जे फूड कार्ट्स घालता, धाकटुले गाडे घालता आमलेट पावाचे जावं वडा पावाचे ओके, तेंकां बाबड्यांक स्टार्टअप करता ती, थंय आमी हेल्प करता. कोणाचो आमी हे कितें म्हणटा तो स्टॉल प्रमोट करता, यू नो, आमी कितें पयशे घेयना. हांवें तुमकां डायरेक्ट सांगलां व्हडल्या रेस्टॉरंटां हांव डायरेक्ट पयशे घेतलो, हांव फुकट कोणाचे कॉलेब्रेशन करचो ना. आमी आमचे पळयना, आमी लोकांचे चिंतता. आनी लोक जेन्ना वयर सरले न्हू काय वयर पावता न्हू आनी सकयल वळोन पळयना अवी आनी अंकिता कोण ते, सायडीकसून गेले जाल्यार लोक पळोवन घेयना, अशें करतात. अशे लोक आसा. आमी गरिबांक पावपाक सदींच फुडें, असले नाका जाल्ले घरांतले मॅटर सॉल्व करपाक, कोणाचो सासू मारता, कोणाचो घोव मारता, हें कितें. वचा नियरस्ट पुलीस स्टेशनाचेर तुमी लिगली एक्शन घ्या. तुमकां खबर ना सेक्शनां कशीं पडटात ती, कित्याक बेश्टें हें करूंक जाय, नाका जाल्लें कितें म्हणूंक सोदता तूं. हय. आनी दुसरी गजाल मेन म्हणटा पळय ती गायज, हांवें कालच्या व्हिडिओनी एक रील धाकटुली शेअर केल्लेली ओके, की तुमी केन्नाच खंयच्या चेडवाक सर्टन वस्तू जावं सर्टन कपडे घालपाक जावं कितें खंय वयपाक तुमी रोक टोक करूं शकना. यू डोंट हॅव रायट. हांव एक शॉर्ट हेतून सांगता तुमकां. इन्स्पायर्ड ऑफ टेलिंग अ वुमन डू नॉट वेअर शॉर्ट क्लोथ्स, इट्स बेटर टू कंट्रोल युअर ओन मॅन. तूं चेड्याक घरांतल्या भुरग्याक तुमी कंट्रोल करा, मेंटॅलिटी सारकी करा, नाका जाल्लें करूं नाका.
नाका जाल्ले कोण दुसऱ्या चेडवाक पळोवन तुमी हें करूं नाका, कमेंटां पास करूं नाका. आनी असले कॉल्स नाका जाल्ले. कितें म्हणपाचें, नाका जाल्ले कॉल्स, नाका जाल्ले. खूब येता कॉल, खूब. म्हाका फाटी आनी आमकां असो एक कॉल येयल्लो की आपणाच्या चेडवाक खंय कोण तरी त्रास करता त्याच्या बद्दल खंय तुम्ही व्हिडिओ घालात, ते येयल्ले नवे. आपणाच्या चेडवाक त्रास करता. म्हाका एक जाणटी एक बायल येयली, बाबडी आसूं चुरचुरे कोणाचे, आमी कितें वायट म्हणिना, तिका अशें दिसलें हांव खंय तरी हेल्प करतलो गो. येयली आनी आपणाच्या चेडवाक खंय एक चेडो हेल्प करता, सॉरी त्रास करता, तेजी खंय व्हिडिओ काड आनी घाल. त्रास करता ती व्हिडिओ करून घाल. अरे हांवें ते बायलेक म्हटलें, तूं चेडवाक तुज्या त्रास करीसर रावताय, तो त्रास करून न्ही हांव लिपोन तेजी व्हिडिओ काडून त्रास करता, तो ताका हात उखलता, तेजेर एसॉल्ट करता तो. आले तेजे ते इतलें जावच्या परस तूं खुद वच आनी एक पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट दी, ते चेडवाक आपणाचे त्रास करता म्हणून. मागीर हांवें खुद वचोन FIR रेजिस्टर केल्या त्या भुरग्याचेर, त्या चेडवाक घेवन. मायनर चेडूं ते, हांवें तेजे काय तुमकां हांगासर फोटो व्हिडिओ काय घालूं शकना. मायनर चेडूं बाबडे. तेजे आवयक सजमयले, आगे तूं रावलाय म्हटलें, तेका त्रास करतलो, दुसरो मनीस येवन व्हिडिओ काडटलो आनी तिसरो मनीस तुजें हें करतलो. ना, आपणाच्या भुरग्यांक पयलीं आपूण कंट्रोलान दवरूंक जाय. तशें आसता ते बेश्टीत घरान. आतां तुमी आमचे व्हिडिओज पळयता, कोणाच्या घरान चेडवां आसा, यंग चेडवां कॉलेजीक वयता, तांकां कित्याक त्रास करिनात भुरगीं कितें तरी करता, मस्ती करता म्हणून कोण तरी त्रास करूंक येता न्हू. आमच्या भुरग्यांक आमी चेडवांक घरांतल्या लिमीट शिकोवंक जाय, लिमीट मेंटेन करूंक शिकोवंक जाय, लिमीट दवरूंक जाय. लिमिटाच्या भायर वचत जाल्यार उलोवपाक शिकोवंक जाय. नाका जाल्लें कितेंय केलें म्हणून जाता, नॉट गुड. कितें म्हणूंक सोदता? हय सारकें न्हू ते. मागीर कितले कॉल, कितले तुमकां खरें सांगता, म्हाजे दिसता हांवें दिले 2-2.5 हजार लोकांक नंबर, आनी तो म्हाजो नंबर जालो आतां 5-6 हजार लोकांक पावलो. हांगा थंय कितले कॉल येता तुमकां खरें सांगू. जगपाक पासून हांव आतां व्हिडिओ पासून तुमकां आतां ब्रॉडकास्ट करता, हांव आतां व्हिडिओ काडटा पळय ते पासून म्हाका मोबायल फ्लायट मोडार घालचो पडटा, नाल्यार इंटरप्ट जातले आमचे व्हिडिओज. हांव चिंत्ता आतां म्हाजो नंबर चेंज करपाक. आणि एक गजाल सांगता तुमकां, 2 दीस पयलींची आमी आसले हायवेचेर गाडी चलयताले, एका तसोच एक कॉल येयलो, अमक्या रेस्टॉरंटाचो एड्रेस दी खंय. सारकें नवे तो फाटी येयल्लो तो. कितें तुमकां सांगू, हांव आनी अंकिता आमी वयता पणजे. ओके, तुमकां खबर आहा पर्वरीचे रोड फोडल्या. आमी थंय पावला, आमकां कॉल येयलो, हांवें घेवंक ना कॉल. दुसरो येयलो घेवंक ना, तिसरो येयलो घेवंक ना, चवथो येयलो. हांवें म्हणटा कितें एमर्जन्सी आहा काय, कोणाक खबर कोणाचें कितें जावं शकता न्हू. सायडीक रावलो हांव, खूब गाडयो वयता टे 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 करून. ओके, मोबायल काडलो, लावडस्पिकरार घातलो, असो हेल्मेटा फुडें दवरलो आनी उलयता. हॅलो बाबा, म्हाका ते तुमी स्विमींग पुलार न्हांग गेल्ले पळय, ते स्विमींग पुलाचो एड्रेस दाखय आनी तेजो नंबर दी खंय. अरे म्हटलें तुका खबर आहा म्हटलें, हांव म्हटलें हायवेर आसा म्हटलें. मातसो दी न्हू नंबर खंय. अरे हांव हायवेर आहा म्हटलें. तुका म्हटलें हांव हायवेर म्हाजो आनी म्हाज्या वांगडा एक चेडूं आहा बाबडे, तेजो जीव फोंडान घालून हांव तुका मोबायलार ते हायवेर रावन 4 चौगां मदीं ते पर्वरी इतले हेतून रावन तुका नंबर शेअर करूं, तेजो एड्रेस करूं, तेजे डिटेल्स हे दिवं. कसले नालायक लोक. तेजे उपरांत परत गाडी स्टार्ट मारली, परत फुडें पावले, आनी 3 मिनटान परत केलो. हांवें ताका सांगलें राव रे, पाशियेंस घे. हांवें ताका काय म्हणूंक ना. मागीर राव म्हटलें, मातसो थंड राव, रोकडोच तुका हांव नंबर खंय रावता आनी तुका नंबर धाड. 2 मिनटान परत कॉल. ब्रिजार पावो नाका पणजेच्या हेजेर, परत कॉल. मागीर हांव फुडें रावलो आनी बरी दिली धरून. ना दिना म्हटलें, तुका म्हटलें हांगा तुका कळना म्हटलें, एक मनीस म्हटलें हायवेर चलता, तीच तुजी भयण आसली, तुजो भाव आसलो, तुजो भावोजी आसलो, तुजो बापूय आसलो, जाल्यार तूं अशेंच करतलो आसलो काय म्हटलें. 2 मिनटान कॉल मारतलो परत. ना न्हू. जेन्ना तो एका सेफ जाग्यार पावल्या काय तूं फोन हे करतलो आसलो, तूं रावतलो आसलो, फोन मारतलो. असले लोक हा. लोकांक कोणाचें कांयच पडलेलें ना. एकदम नालायक लोक सारके. सो हांव तुमकां गायज प्लीज ह्या व्हिडिओच्या माध्यमान रिक्वेस्ट करता, म्हाजो नंबर कोणाय कडेन आसा, कोणीय सकयल येवं, खूद देव येना, कोणूय येना, म्हाजो नंबर प्लीज एका तेका स्प्रेड करूं नाका. ओके, आनी नंबर कोणाक दिवपाक जाय जाल्यार पयलीं म्हाका विचारा. तुमकां खरें सांगता, तुमी म्हाजो खूब व्हिडिओज पयले आसतले, तेतून आमचे टायरन बाबाक पयला आसतले तुमी. ओके, टायरन इज व्हेरी गुड फ्रेंड ऑफ मायन. तुमकां खरें सांगता, तुमी आतां व्हिडिओनी पळोवंक नासतलो तेका, पूण टायरन बाबडो आपणाच्या कामान सेट आसा, आपणाच्या कामार आसता आनी म्हाका केन्नाय कॉल मारता. आनी तेका केन्नाय कोण म्हाजो नंबर विचारता न्हू,
तो पयलो म्हाका फोन मारता. टायरॉन एकूच असो भुरगो आसा तो पयलो म्हाका फोन मारता. अवी तुका मरे एक मनीस तुका नंबर विचारतलो, दिव ताका. टायरॉन बाप आमचो. ओके, बाकीच्यांचे हांव तुमकां सांगिना काय, पण अशें जाता. आनी युट्यूबाचेर फेमस जालो जाल्यार एक एडवांटेज आनी सारकोच फेमस जालो जाल्यार एक डिसएडवांटेजूय आसा. आमकां जाय तशें फ्रिडम दवरूंक मेळना, जाय तशी भोंवंक मेळना, अशें खूब हे आसा. आनी नंबर कोणाक शेअर करिना जाल्यार म्हणटार एटिट्यूड आसा. नंबर तर कोणाक दिलो जाल्यार हे असले लफडे. आतां हांव म्हणून सोड, आतां ते अंकिताचो चेडूं भुरगाचो नंबर हांगा थंय हेवटेन पावत जाल्यार कितें जातलें तुमकां खूब खबर आसा. कितें म्हणूंक सोदता तूं? हांव जाल्यार म्हाका समज कोणूय नंबर मागत जाल्यार हांव डायरेक्ट म्हणटा सॉरी हांव म्हाजो नंबर दिवपाक शकना. कित्याक तुमकां तरी खंय तरी फॅमिली आसतली, सगळ्यांचे इंटेन्शन सारखे आसना. कितें म्हणटा हांवें, सारकें न्हू? सामकें. आमचे जे गोंयचे युट्यूबर्स आसा, खूब युट्यूबर्स आसा, कोणी आमच्या कॉन्टॅक्टान ना जाल्यार बाकीच्या युट्यूबर्सांच्या कॉन्टॅक्टान आहा जाल्यार तांकां विचारा कितें डिफिकल्टीज आसता पळय ती. ओके, सोशल मिडियाचेर कितलो घाम कश्ट काडचो पडटा आनी लोक कशे बिहेव करता तेय तुमी पळया. इनडायरेक्टली उलयता, डायरेक्टली उलयतात लोक, आनी लोकांक चड तर एंटरटेन करिना जाल्यार लोकांक म्हणटा तर तुका एटिट्यूड आहा मरे म्हणटा, तुमकां एटिट्यूड आहा मुगो म्हणटा. अशे लोक आसा. तुमच्या वांगडा कोणी एक युट्यूबर कॉन्टॅक्टान आहा न्हू तांकां पर्सनली तुमी उलया आनी चॅक करा आनी पळया कितें म्हणटात पळय ते. कितें म्हणटा तूं? हय, विचारात विचारा तुमी, पळयात कितली डिफिकल्टीज आहा पळय ती फेस करपाक आमकां. खूब हे तुमकां तरी हांवें 1-2-3 सॅम्पलां सांगल्या. अशी सॅम्पल आसा. काल हांव लायव्ह गेल्लो, ते तुमकां कोणाक खबर आसतली न्हू. काल हांव लायव्ह गेल्लो, म्हाजो तो लायव्ह सेशन पळय हांवें उलयला तेजेर, बट तरी कोणी लायव्ह पळोवंक ना जाल्यार तांकां हांव आतां सांगता. कोण तरी एक यश परब म्हणून, हांव आजून म्हाजे ते तकलेन आहा. कितें म्हटलें तेणी? भिकारी. तूं भिकारी. तुमी भिकारी मरे म्हटलें. तुमी भिकारी, आमी भिकारी, आनी आमी बिलोंग टू अ मिडल क्लास फॅमिली. फरक तुज्या हितून, तूं तर यश म्हणटा पळय तो मनीस तो श्रीमंत आनी आमी तर भिकारी, जावं आमी तर डावन मार्केट, आमी तर चीप, आमी तर मिडल क्लास आनी तूं तर रीच. जाल्यार हांव तुका कितें म्हणूंक सोदता जाणाय, जाल्यार आमच्या आवय बापान आमकां संस्कार बरे दिले. आमच्या आवय बापान आमकां मनशाचो व्हॅल्यू करूंक शिकयलो, पयशांचो व्हॅल्यू करूंक शिकयलो, चेडवाक रिस्पेक्ट दिवंक शिकयलें म्हाका. जाल्यार आय एम द हॅपियस्ट पर्सन. आनी तूं तर रीच जावन तर तूं इतले कॉमेंट मारपाक लोकांचे व्हिडिओचेर येता जाल्यार तुका कितलें बरें ज्ञान दिलें आसतलें, आवय बापान संस्कार दिले आसतले. तुका एक भावा सांगता, ही व्हिडिओ तूं पळयताय न्हू जाल्यार तुका हांव ह्या व्हिडिओचेर सांगता, तुवें जो काल लायव्ह हेजेर भिकारी म्हटला पळय, तुका सांगता, हांव जेन्ना म्हाज्या मम्मी वांगडा भायर सरता खबर आहा खंयसर, तेन्ना म्हाका लोक वाटेर जेन्ना खंय कोण जाणटे लोक मेळ्ळे न्हू, बाबा गॉड ब्लेस यू म्हणटा, यू आर द बेस्ट चायल्ड आय एवर सीन म्हणटात. असो तकलेर हात दवरतात आनी गॉड ब्लेस यू म्हणटात. सो म्हाज्या मम्मीचो न्हू छाती फुडें जाता अशी, अरे म्हाजो प्राऊड सन, ही इज माय प्राऊड सन. म्हाज्या मम्मीक अशें दिसता, अरे म्हाजो प्राऊड चेडो हो पळय, म्हाजो चेडो मस्ती करतालो पयलीं, आतां पळय कसो आहा तो पळय. प्राऊड फील करता मम्मी. हांवें बाबा, आय एम नॉट अ रीच, बट हांवें मम्मीच्या दोळ्यान 2 दुखां पयलीं हॅपिनसाची, आनी हांवें रिस्पेक्ट पयलो. म्हाका जो रिस्पेक्ट गावता तो म्हाज्या मम्मीक गावता तो पयलो आनी म्हाजी मम्मी इतली हॅपी आसा जाल्यार आय एम रीच न्हू, हांव रिचाचो रीच पर्सन जर गो. आनी तूं तर इतलो रीच आसा जाल्यार तूं पॉश भिकारी. हांव तुमकां खरें सांगता. सो केन्नाच आपणाच्या पयशांचो घमंड करूं नाका. पयसो सेकेंडान सकयल पडटा, सेकेंडान. विजय मालियाक कोण कोण वळखता? कितलो करोडपती, कितें आसले, किंगफिशराचे येदे व्हडले हे आसले, सोऱ्याचे हे आसले, फ्लायटी आसल्यो, कितें आसलें. आतां कितें आहा? कोको. सेकेंड नाका. मनशाचो इगो जमनीक उडोवपाक सेकेंड नाका. आनी रीच जावपाक मनशाक घाम कश्ट काडचो पडटा. आमी तेच करता, मेहनत करता. आयज आमी हांगासर आसा, तुमकां हांगा दिसता आमी, फाल्यां आमी खंय आसत तुमकां खबर ना. तशीच तुमी आमचे व्हिडिओज पळयता, आमकां लोक मोटिवेट करता. आमचे रीच लोक व्हिडिओज पळयता, आमचे गरीब लोक व्हिडिओज पळयता, सगळे तरेचे लोक व्हिडिओज पळयता. रोडार बाबडे भाजयो विकता ते पासून म्हाजे व्हिडिओज पळयतात. म्हाका एकल्यान कोणी तरी म्हटलेलें, म्हाज्या एका 1.5 शाण्या फ्रेंडाच्याच बायलेन म्हटलेलें, तुमचे व्हिडिओज आमचे हेतून कितें म्हणटा ते युकेचे टॉयलेट धुता पळय थंय पळयतात म्हणून. हांव जाल्यार इतलो प्राऊड फील करता. म्हाजे ते जाणटे लोक तर म्हाजे ही मॅसेज डायरेक्टली म्हाज्या त्या जाणट्या आवय बापायक, जाणट्या आवय बापायक जी म्हाजी व्हिडिओज युकेसून पळयता आनी ते बाबडे खंयच्या हॉस्पिटलान टॉयलेटी साफ करतात, खंयच्या एअरपोर्टाचेर वचोन टॉयलेटी साफ करतात, जमीन पुसतात, कोणाचो बाथरूम साफ करता. हांव तांकां न्हू सल्यूट दिता, हो हात असो करून सल्यूट दिता. तुमी तुमच्या तुमी तुमचे लायफ
धोक्यान घालून इतल्या पयस वचोन थंडेन गरमेन थंय मरण स्नेतून तेतून मरण तुम्ही तुमच्या हांगा भुरग्यांक बरी लायफ दिता. UK तुम्ही टॉयलेटी घासता, UK तुम्ही वयतात, तुम्ही कोणाचे मॉपिंग करता, कोणाच्या घरातले काम करतात आणि तुमच्या हांगा भुरग्यांक तुम्ही बऱ्या इंग्लिश स्कुलान ऍडमिशन दिल्लेले आसा. हांव जाल्यार प्राऊड फील करता त्या बापायक, त्या बापायन आपणाच्या आपणाची लायफ खंय तरी धोक्यान घालून आपणाच्या भुरग्याक पळयता म्हणून. आनी हांगासर भुरगो तेजो गाडी घेवन भोंवता, भुरगो तेजो बरे स्कुलान भोंवता, बरी सायकल घेवन भोंवता, कितें म्हणटा बरें खाता, बरो उठता. कित्याक? आपणाच्या आवय बापाय खातीर. कित्याक तोच आवय बापूय आपणाचो टॉयलेट धुता. कोणी कितेंय जावं, हांव तुमकां खरें सांगता, लोकांक न्हू उलोवपाक खूब इजी दिसता. म्हाका कोणी तें म्हटलां खबर आसा, ही तर व्हिडिओ पळयताय न्हू, हांव प्राऊड फील करता. ते तर एअरपोर्टा वयले लोक जे मॉपिंग करता ते तर म्हाजी व्हिडिओज पळयता. कोणाच्या घरान तर कोण बायल मनीस काम करता आनी ती बायल म्हाजी व्हिडिओज पळयता. कोणाच्या घरान कोण मेड रावन तर म्हाजी व्हिडिओज पळयता. हांव तांकां सल्यूट करता की तुमी आमचेकून खूब रिस्पेक्ट जोडलो. खूब म्हाज्या नजरेन जाल्यार तुमचो रिस्पेक्ट ह्या लेवलाचेर आसा, ह्या लेवलाचेर. गॉड ब्लेस यू म्हणटा हांव तुमकां सगळ्यांक. देवान तुमकां आमची वर्सां तुमकां दिल्या पुरो न्हू गो, आमचें आयुश्य तुमकां दिल्या पुरो. देवा कडेन इतलेंच मागता, तुमी जे हार्ड वर्क करता खबर आसा म्हाजे UK लंडनचे भाव भयण, हांव तुमकां सल्यूट दिता. आनी हो व्हिडिओ हांगा सेंड करता. हांवें कितें म्हटलां ते तुमकां पटला जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान म्हाका कॉमेंट करा. ओके, हांव कितें आसा ते रियलिटीज घेवन येता. म्हाका नाका जाल्ले कोणाचे हितून इंटरफियर करपाचें ना. प्लीज हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता, म्हाजो नंबर बाबा हांगा थंय शेअर करूं नाका. देवाच्या कृपेन बरी रावा, हॅपी रावा, मोग दाखया. चॅनलाचेर नवे आसा जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी 10,000 जाल्यार ते 20,000 करून दाखया. हांव मेळटा तुमकां नवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओन. टिल देन बाय बाय. सबस्क्राइब करा आमच्या चॅनलाक. बाय. साखरपुडा करपाक विसरो नाका.